उगे पंचायत वाठारांतल्या मुगोळी गांवांतल्या रस्त्याचो पूल सामको बाबत जाला। जीव मुठ्ठीत धरून लोक ह्या पुलावयल्यान यो वच करतात। घोग्यांनी पावसांत हो पूल उदकापोंदाक वता। ह्याच पुलावयल्यान स्कुलाच्या भुरग्यांची बस येता। पुलाची स्थिती बाबत जाल्ल्यान कितें अपकीत घडत म्हण लोकांक हुस्को। पुला बद्दल म्हणल्यार हो पूल बरो पयलींचो, तेजी पोंदाच्यान आतां सगळी झाड येयल्या आनी तेजी पोंदां सरी बी सुटल्या आनी आतां हे सायडीक स्कुला बी भुरगीं येता, बस येता, तेजे मातशी गव्हर्मेंटान बी पळोवचें। हो पूल पळोवपाक गेल्यार पळय तुमी पळया पूल सामको पिड्ड्यार जाला। कितें मातसो सायडीक कांयच ना, आधार ना, सगळें गेला। हे पळय सगळें झाडां आनी सगळो पावसाक सगळो हांगा बुडटा पूल वयल्यान आनी इस्कॉला बस येता मेन म्हणल्यार, आनी आमगेली सगळी भुरगीं येता तिजेर। आतां तो पूल केन्ना मोटलोच तो वयल्यान तो पळोवपाक पूल बरो दिसता, पण पोना वचून ते पळयल्यार ते कांयच आदार ना, सगळे लोकांक हा दीस पडटा। ती मोडोन पडपाक सामकी हा कळ्ळें तुका। तितून आमी सगळे येता गांवचे लोक, एक मुगोळेची, कामतेबागाची मुगोळेची लोक येता आनी इस्कॉला बस येता। केन्ना कितें जाय म्हणटा सांगयना, अशें तारीपणट्यार एक अशें घडले कडेन आहा तशेंच। त्या खातीर ते कित्याक जाता तितल्या सरकारान हे बेगीन पुला काम हाती घेवन ते करचें। थळावे लोक पुलाची दुरुस्ती करची म्हण मागणी करून थकल्यात, मात कोणूच काना मनार घेना। बरें दिसता, पूल मातशी उंच बांदलेलें जाल्यार ताका वालोर आसलेलो। हें उंच, हें सकल आहा, दोनी वाटेच्यान देंवची लागता, तेन्ना कितें येता, गाडी येता, कोणाक कितें जाता मागीर तेन्ना मिस्टेक तरी तांकां कळटा, नाजाल्यार कोणाक कळना। तुम्ही ओपी वचपी हे सायडीच्यान? हा, तुम्ही ओपी वचपी हे सायडीच्यान? आरे दिसा 3 पाटी येताले दूध घेवन हांव, आतां एकच पाटी येता सकाळी जावं बुडटा। हें न्हू तुका सांग, एक वर्स बुडलें हें, हांव पवन दुदाक कॅन घेवन गेलो, हांगसर उदक पावलेलें, हांगसर पावलें हेची म्हाका थाव जायना, कॅन थंय झडे दवरले आनी पळोवपा येयलो तेन्ना हांव धाडची म्हणून कोणा भिना, उदकाक भिना आनी कोणा भिना आसलो। त्या वेळाचेर हांव कितलेंच उदकां बुडटालो। हो मारंगण कामतीबाग मुगोळी हो जोडणारो पूल हो उगे पंचायतीक 7 नंबर वॉर्डा पडटा। पण हे पुला जशें अशें आसा, हे पुलाचे पोंच्यान सगळे सिमीट पडले कडेन आसा, रॉड डिश पडटा, सायडीन तेका हें ना, आनी ह्या रस्त्यान एक इस्कॉलाची भुरग्यां पावोवपाक बस वयता। म्हाजी मागणी इतलेंच आसा, जे पळय संबंदीत खातें आसा हांगा PWD कितें, आनी तेणी येवन हांगा पाहणी करची आनी कितें हे पुलाक कितें प्रॉब्लेम आहा हेजो इस्टिमेट करचो आनी हो सरकाराक PWD मिनिस्टराक धाडचो आनी हो पूल जाता तितलो बेगीन आमकां करून दिवचो, कित्याक फुडें असो अनर्थ जावपा जायना तेका लागून। 5 दीस पयलीं तुमी आयकलेच आसतले, तारीपणटो हांगा पुलाक धड नासल्या कारणान एक गाडी सकयल वचून एक दंपत्याक मरण येयलें आनी तेच एक्सिडेंट प्लेसींतल्यान आतां सपोज तुमी मुखार येयले 1.5 किलोमिटर जाल्यार तुमकां एक गांव मेळटा मुगोळे, जो उगे पंचायतीक येता आनी त्या गांवाक जो कनेक्ट करपी हो म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हो पूल आसा, तो खंय तरी डेंजरस पोजिशनार आसा। हो वयल्यान पूल एकदम बरो दिसता, सपोज तुमी पोना वचून पळयलें जाल्यार ह्या पुलाचे जे कुडके आसा ते पडत आसात, तशें रॉड आसा ते खंय तरी पगळतात आनी ते मेल्ट जायत आसात, तशेंच जी धडे आसा ते क्रॅक येयल्ले आसात, पूर्ण झाडांनी भरलेलो आसा पूल। सो हे जे स्थानिक लोक आसा ते म्हणटा की हे पुला वयल्यान बस्यो तशेंच बाकीचे जी जड वाहनां आसात ती वयता आनी हो केन्नाय पडोंक शकता आनी स्पेशली जी भुरगीं येतात तांकां खंय तरी हे डेंजरस आसा, कारण बस लोड आसता बसी भुरग्यांचो आनी तो खंय तरी हे पुला वयल्यान गेलो आनी केन्नाय पूल मोडलो जाल्यार खंय तरी जिवीत हानी जावंक शकता। आनी हे जे गांवचे लोक आसात ते 4-5 वर्सां जालीं हे पुलाची काम जावपाक जाय, खंय तरी पूल वयर काडून ताका न्यू पूल करून न्यू पूल बांदून ते खंय तरी हेजी हायट वाडोवन नवो पूल बांदपाचो प्रयत्न करीत आसात। ते म्हणटात की पावसा दिसांनी गेल्या त्या वर्साक हांगा खंय तरी पूर येयल्ली, जे कनेक्शन आसलेले दुसऱ्या गांवाक वचपाचे या मेन सांग्यार वचपाचे ते खंय तुटलेले। सो केन्नाय अशें पूरय येवं शकता, कारण ब्रिजाची जी हायट आसा ती खंय तरी सकयल आसा। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।